कालच्यान काही न्यूजपेपर क्लाउड आल्वारेसाचे स्टेटमेंट पब्लिश जाता. फार बी कोणाचेर येना तसो क्लाउड आल्वारेस उलयला. तातूंत खरें कितें आनी फोट कितें हेंय ताका खबर ना अशें दिसता म्हाका. पयलें म्हणजे ताणें जो आमचेर आरोप केला पॉवर डिपार्टमेंटाचेर आनी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचेर ताचो हांव निशेध करता आनी हे आरोपूय फेटाळटा. गोंयची विजेची गरज दिसान दीस वाडत आसा आनी ही विजेची गरज इतली वाडटा की ऑन एन एवरेज वर्साक सादारण 20% एक्स्ट्रा वीज आमकां लागता. हें म्हाका 2 वर्सां फाटल्यान कळून चुकलां. नवी इंडस्ट्री येता, नव्यो आस्थापनां येता, नवे नवे गोश्टी गोंयांत जाता, एनवायरमेंट टुरिजम येता आनी हे सगळे दिसेदीस वाडटा. तशें लोकूय वाडटा. ओरिजिनल गोंयचें पॉप्युलेशन वेन गोवा 1968 जेन्ना गोंयान हें केलें तेन्ना 6.5 लाख आशिल्लें. तें तशेंच आसा गोंयचें आनी आज तें पॉप्युलेशन जालां 16 लाख. 6.5 लाख खंय आनी 16 लाख खंय. म्हाका दिसता क्लाउड आल्वारीस सुद्दां तातूंतच आयलो फुडल्या हातूंत. म्हणजे 6.5 लाखांत तो येनसो दिसता. त्या नंतरच्या 10 लाखांत तो येता. तो येवपाकूच जाय आनी येवपाकूय जाय गोंयांत. म्हाका आवडटा कारण म्हाका शिकवणारे सगळे भायले आशिल्ले आनी त्या खातीर आय एम प्राउड ऑफ दॅट. ऑल माय टिचर्स लायक केरला स्पेशली इन इंग्लीश, जॉग्रफी, त्यानंतर मॅथ्स, सायन्स हे सगळे टिचर आमचे केल्ले आनी सगळे इंजिनियर आनी दोतोरूय केल्ले आशिल्ले. त्या बद्दल दुबाव ना किंवा ताचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. आय एप्रिशिएट द एफर्ट्स टेकन बाय देम टू बिल्ड गोवा आनी त्या खातीर आमी हांगा पावले. प्रश्न असो की एक मनीस कितें उलयता आनी सबंद गोंय पेटोवन घालता अशें म्हाका दिसलें. हांव उलोवचो नाशिल्लें पूण म्हाका दिसलें की जेन्ना हो मनीस उलयता ताणें आमचे चीफ इंजिनियरा कडेन वचून डिस्कशन करपाक जाय आशिल्लें. ताजे कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाक जाय आशिल्लो आनी त्या नंतर असले स्टेटमेंट ताणें काडपाक जाय. कारण त्याच मनशान 1920 केस घातली तन्मार प्रोजेक्टाचेर आनी ताजेच कावन्सिलान कितें सांगलें तें आमी आज करता. तें सुप्रीम कोर्टान आमकां डिसिजन दिलां. ताजे कावन्सिलान सुप्रीम कोर्टाक कितें बरयलें, मिस्टर प्रशांत भूषण, लर्न काउन्सिल appearing for Goa Foundation also submitted that there can be no objection for the implementation of the recommendation made by CEC in the respect of realignment of the transmission line. This he has given in the Supreme Court. आणि सुप्रीम कोर्टान आमकां गो एज पर CEC गायडलायन म्हटलें. CEC गायडलायन प्रमाणे आमी ती 220 kV लायन घालता आनी त्या नंतर सुप्रीम कोर्टान आमकां से दिलो की गो हेड विथ दीस प्रोजेक्ट म्हणून. आनी त्या नंतर आमचो प्रोजेक्ट आज कंप्लिशन स्टेजीर आसतना हो मनीस परत एकदां फुगेट घालता कित्याय कितें करपा खातीर आनी गोंयच्या लोकांक पेटोवन घालता. हें म्हाका आवडलें ना आनी त्या खातीरूच ही पत्रकार परिशद घेतला. ताचो निशेध करता हांव. ताणें असले कित्याय कितें स्टेटमेंट करून गोंयचे जी आमची बरे लोक आमचे गोंयकार आसा तांकां पेटोवन घालचे न्हय. आनी हे जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट कंप्लिशनाचेर आसा. येता 2 म्हयन्यांत हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो आनी सगळे जे वीज निर्मिती आसा पळय जी खंय करता ती ह्या लायनींतल्यान आमकां येतली. त्या खातीर लोकांनी कॉन्शियस रावचें. गव्हर्नमेंट प्रिपेरिंग ग्राउंड फॉर 5 SEZ इन गोवा वाया तन्मार म्हणटा. प्रोजेक्ट नाच जाल्या SEZ प्रोजेक्टूच गोंयांत ना जाल्या.